लावतीचें पुस्तक आनी अवेसवोर 21 सुरवातेक सावन 8 वडींपासून सोर्वेस्पोरान जशें म्हटलेलें तो साराक भेटलो आनी तिका बासायलोले पोरी तिचे सोबें ताणें पुरें केलें. तिगोर बेस जावन अब्राहमाक म्हातारे पिरायेन देवान नेमलोल्या काळार एक पूत जल्मलो. आतां ह्या वेळाचेर आमी हांगासर 3 विशयांचेर आयज तुमकां सांगपाचें हांव आशा दवरतां. भुरग्यापणांतल्यान भिरांत दवरतालो, तोंडणे पिरायेन स्वतान तो चलतालो, लग्नाच्या वेळार पवित्रपणान सांबाळलो आनी लगीन जाल्या उपरांत बदललो. लग्न जाल्या उपरांत ओत्मीकपण तो सांडलें. कोण? वो कोण? ताचें बळ कितें आनी ताचें हुस्कोतपण कितें? जेजू क्रिस्ताच्या विशीं जायते थंयसर बासावण्यो पवित्र पुस्तकान आसा. एक आंकवारी थंय ताचो जल्म जातलो म्हूण, दाविदाचे पिडगेंतलो तो आसतलो म्हूण, बेथलेहेम ह्या नगरांत ताचो जल्म जातलो म्हूण, एके अस्तोरे वरवीं तो ह्या संवसारांत येतलो. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माच्या विशीं पवित्र पुस्तकान जायतें बरयल्लें आसा. त्या पासत जेजू क्रिस्ताचो जल्म एकदम व्हडतो आनी तो खेरीत भाशेचो. ताच्या जल्माक स्वर्ग आनंदीत जालो. आंच बोडवे पासून ताची महिमा करूंक ह्या संवसारांत देंवोन आयले. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माच्या दिसा वरवीं ते जे भाशेन बरयलां पळय त्याच भाशेन आनी एक मनशाचे विशीं ताच्या जल्मा विशीं सारकें खेरीत भाशेन बरयल्लें आसा. जेजू क्रिस्ता भायर आनी कोणाचे पळय ह्या भाशेन जल्माचे विशीं इतल्या खेरीत भाशेन बरयल्लें म्हटल्यार आनी अशें म्हणत जाल्यार कोणाचे विशीं बरयता जाल्यार तो एकूच मनीस. कोण तें तुमी जाणाव? अब्राहमा वरवीं जल्मल्लो आयझॅक. आयझॅका विशीं सोर्वेस्पोरान पयलींच बासावणी दिल्या. आयझॅक एक बासावणेचो पूत. सोर्वेस्पोरान अब्राहमाक म्हणलें, हांव तुजे कडच्यान व्हडली पिडगी करतलो. हांव तुजेर बेसांव वतयतलो. तुजे वरवीं सगळे देशांचे लोक आशिर्वादीक जातले अशें म्हटलें. ह्या भाशेन म्हटल्यार पूण अब्राहम तेन्ना ताका भुरगें नासलें. अब्राहम आनी साराक भुरगें नासलें. 75 वर्सांचो आसतना अब्राहमाक भुरगें नासलें तेन्ना अब्राहमाक सोर्वेस्पोर भेटलो. तूं म्हजेर विस्वास दवर, हांव तुका सांगता तें आयक, म्हजो पाटलाव तूं कर. हांव तुका एक पूत दितलो. तुज्या वरवीं एक व्हडली परजा हांव करतलो. ह्या भाशेन उलयता आसतना अब्राहम ताचेर विस्वास ठेवलो. हें ताका प्रमाणीक अशें जालें आनी अब्राहमा बरोबर आयझॅकानूय देवाच्या उतरांचेर विस्वास ठेवलो. सोर्वेस्पोराच्या आज्ञा प्रमाणें जंय सोर्वेस्पोरान सांगलें त्याच सुवातेर अब्राहम आनी आयझॅक तयार जाले. सोर्वेस्पोरान बासायलें, हांव तुका एक पूत दितलो. जरी तुमचे मदें कोण तरी म्हाजे लागीं येवन म्हणत तुमी मागणें कर आनी हांव सोर्वेस्पोराचो दास म्हणून तुमकां हांव सांगता, तुमी भियेनाका, सोर्वेस्पोर तुका एक पूत दितलो आनी अशें हांव म्हणटा जाल्यार ताचो अर्थ कितें सांगात. हो एक सेवेक एक पास्टर जावन आसा आनी ताणें अशें तर म्हणलें जाल्यार तें जरूर पुरें जातलें. येता त्या वर्सान आमकां एक पूत आसतलो म्हणून तुमी जाणा. हें तुमकां विस्वास आसतलो. 1 वर्स जालें, भुरगो जायना. 2 वर्सां जालीं, भुरगें जायना. 5 वर्सां जालीं, तरी भुरगें जायना. तुमी परतून येतात म्हाका मागणें कर म्हणटा म्हणून हांव परतून तुमकां मागणें करता. तुमी भियेनाकात आनी मुखार सरात. सोर्वेस्पोर सोबीत भुरगें दितलो. 5 वर्सां जालीं, आतां परतून तेंच म्हणटा. म्हणजे आतां आनी पूत घेवपाक आमकां 5 वर्सां रावचीं पडटलीं. म्हज्या उतरांचेर तुमी विस्वास दवरतलीं, एकदम कठीण जातलें. जाल्यार तुमी मातशें आयकात. अब्राहम आनी सारा 1 वर्स जालें, 5 वर्सां जालीं, 10 वर्सां जालीं, 20 वर्सां जालीं, भुरगें ना तांकां. कसलो तरी तिका उदासी आसतली. आमच्या जिवितांत जी आमी आशा दवरली तें आमकां आतां मेवना म्हणून चालते कडेन कोणीय तरी तिंगा निराश जातलोच. आनी चड करून म्हळ्यार आमी सारकींच बेजार जातात. जें आमी आशेता तो मेवना, मागणें करता तरी मेवना. इतली रडल्या उपरांत पासून तरी आसतना आमकां तें मेवना आनी मनीस कांसार जाता. आमच्या मदीं कोण आसा काय? पास्टर, हांव कितलो तेंप जालो मागणें करता, रडत आसा, कितलोच रडलो,
म्हाका जबाब जावो, पूण जबाब तो मेळोच ना. जो जबाब मेळोंक जाय पळय तो आजुनूय मेळोना. जें हांव मागतां, जें हांव आशा कोरतां, जी म्हजी चाहत आसा, तें म्हजे नदरेन जाल्यार पयस पयस पासून दिसोच पडना. कशें काय हांव सर्वेस्पराचेर भरोसो दवरूं? कशें म्हणून हांव आनीक मागणें करूं? कसो काय हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवूं? सर्वेस्परान भासयला पळय तें काबार जायना आनी हांव कसो म्हूण विस्वास करूं? आमचे मदें कोण आसा काय? मोगाच्या भावा भयणांनो, सर्वेस्परान जरी तुका भासावणी दिला जाल्यार तो सर्वेस्पर मनशा भाशेन विसोदता तसो न्हय. ताणें दिला पळय ती भासावणी तो आहा ती पुरी कोत्तलोच. तिका थिंगा ओगोत जायत घोडयेक. जें तेणें भासायलां पळय तें विसरचो ना. त्या पुतान बापूय भायर वयता पळय ताणें पळयलें, डॅडी तूं आतां भायर वयताय? वय. येता आसतना चॉकलेट घेवन येवशी. तूं चॉकलेट हाडटलो म्हूण हांव जाणा. थँक्यू डॅडी. भितर वयता. चॉकलेट हाडूंक सांगलां, चॉकलेट तो घेवन येतलो आनी तेका लागून हांवें थँक्यू म्हणलां आनी तेका लागून भितर वयता. आतां बापायक ती चॉकलेट हाडूंकूच जाय. मोग कोत्ता पळय तो बापूय जायत्यो चॉकलेटी, धाकटुल्यो एकूच न्हय, जायत्यो चॉकलेटी घेवन येता आनी थिंगा वचून अशें म्हणटा, हें पळय तूं घे, तुजे पासत हांवें चॉकलेट घेवन येयला पळय आतां. नाका डॅडी, तूंच म्हाका तें चॉकलेट काडून दी अशें ताणें म्हटलें. तो ल्हान भुरगो. पुता हांव हिंगा काम करतां, त्या दोब्यान हात घालून तुका जाय त्यो चॉकलेटी घे. ना, तूंच म्हाका तें चॉकलेट काडून दी. डॅडी विसरलो, तोवूय विसरलो. थोड्या वेळान डॅडी येवन पळयलें, आरे पुता तुका हांवें चॉकलेट घेवंक सांगली, तूं चॉकलेट ती घे न्हय. ना डॅडी, तूंच मातशें म्हाका दी त्यो. आतां बापूय मातसो बेजार जावन वचून थिंगा गेलो. थंय धांकणें ताणें उक्तें केलें, त्या दोब्यान हात घालून ताका तें चॉकलेट दिली. तो कितलो खुशाल जावन ते चॉकलेटी तो खातालो. तें पळोवन डॅडीन म्हणलें, हिंगा यो. कितें डॅडी? तुका हांवें चॉकलेट काड म्हणलें तें तूं घेवंक ना. तूंच काडून दी, तूंच काडून दी अशें म्हटलें म्हाका. हांव येवपर्यंत तुवें रावलो थिंगा. तुवें कित्याक काडूंक ना चॉकलेटी? अशें विचारतोच तो धाकटो भुरगो अशें म्हणटा. डॅडी हांव तर काडीत जाल्यार म्हजो हात, म्हजो हो धाकटुलो हात डॅडी. एक वो दोन येतलो डॅडी. तेंच तूं तर काडीत जाल्यार तुजो हात एकदम व्हडलो न्हू डॅडी. म्हाका जायत्यो चॉकलेटी मेळटल्यो डॅडी. त्या पासत हांवें ती लालच करिनासतना तूं म्हाका दिवपर्यंत रावलो डॅडी. म्हजो सर्वेस्पर तुका उतर दिवपर्यंत तूं राव. सर्वेस्पर जें तो दितलो, भरपूर तो दितलो. तूं खूश जातलोय तशें तो दितलो आनी वेळार तो दितलो. आनी तितलेंच न्हय, तुका जें सगळें गरज आसा तें तो दितलो. तुवें फकत इतलेंच करूंक जाय, ताची वाट पळोवंक जाय. अब्राहमान थिंगा रावलो. ताणें वाट पळयली. ही वेटेड. 20 वर्सां ताणें रावलो. आतां ताका अशें दिसलें आनी आतां जायती ताची गिरेस्तकाय वाडली. एकदम गिरेस्त जालो. सगळेंच वाडलां. तेन्ना सर्वेस्पर येवन म्हणटा, अब्राहम, तुजें तें सगळें जें आसा तें हांवूच सगळें कितें तें व्हरतो. अशें म्हणटोच अब्राहमान थिंगा चिंतलें आसतलें, वय तूंच व्हरतो आनी तुकाच हांवें सगळें विस्वास ठेवचो. आनी अशें म्हणटोच अब्राहम म्हणटा, तूं कितेंय दिवशी. तें म्हाका कितें फायदो? तूं कितेंय दिवशी म्हाका कितें फायदो? म्हाका तुवें इतली गिरेस्तकाय दिली, म्हाका इतलीं बेसांवां दिलीं, आतां तेणें जायतें दिलें, आतां थिंगा वाजोवया. अवेस्वर 15 पयली वोड. अशें घडलें आनी एका दर्शनान सर्वेस्परान ताका उतर दिलें, अब्राहम भिवू नाका, हांव तुजो दाल, हांव तुका व्हडलो इनाम मेळटलो, हांव तुका व्हडलो इनाम दितलो, हांव तुजो व्हडतो इनाम. अशें म्हणटोच अब्राहम ताका म्हणटा, तूं म्हाका कितें दिवंक कितें सोदताय? तूं म्हाका कितेंय दिवन कितें फायदो? म्हाका फामाद केल्यार कितें फायदो? म्हाका इतली गिरेस्तकाय दिल्यार तुमकां कितें फायदो? म्हजी सगळीं दुर्गां आसा पळय ती इतली वाडोवन तूं कितें फायदो? कित्याक पासत? एका मनशाचे पळय गरज सगळी गिरेस्तकायच न्हय बापा. एका मनशाक आनी एके फामिलीक गिरेस्तकायच पुरो न्हू बापा. जाल्यार कितें जाय? पूत जावो, एक भुरगो जावो. अब्राहम चड मोलादीक विशय आमकां सगळ्यांक तो सांगता. कितें तें तुमी जाणाव? म्हजी ती गरज आसा पळय ती गिरेस्तकाय न्हय. म्हजे दोळे, म्हजें मन, म्हजी चिंतना ही गिरेस्तकाय वाडोवपाचें तितलेंच न्हय. रुपया पयशे वाडोवपाचे तसले न्हय. शेतां, भाटां, बेसां विकतें घेवपाचें म्हजें मन ना बापा. हें सगळें कित्याक सांगा? ह्या सगळ्याकीन चड व्हड कुशव्याचें फळ एक भुरगें. पूत जावो बापा. मातशें तुमी आयकात. अब्राहमाचें मन गिरेस्तकायेचें ना,
पयशांचेर ताजें मोन ना, गिरेस्तकाय एकठांय करपाचें ना, बाटां बेसां एकठांय करपाचें ताजें मोन ना. अब्राहमाचें मोन आपल्याक पूत जाय म्हूण आसा. पूण आयज जायत्या लोकांचें मोन भुरग्यांचेर ना, पूण तांकां गिरेस्तकायांचेर आसा. भुरग्यांचेर तांकां पडोन गेलें ना, पूण ती जोडटात पळय ते जोडीचेर तांकां जाय तें पडलां. बँक बॅलन्स वाडोवपाचेर तांकां पडलां. प्रमोशन जावचो म्हणून तांकां पडलां. गाडी घेवंकूच जाय, घेवंकूच जाय, घेवंकूच जाय अशें फोडटात. मनान फकत एकूच घर करूंक जाय, घर बांदूंक जाय, घर बांदूंक जाय, घर व्हरतें आसोंक जाय. कामाचेर मोन आसा, प्रमोशनाचेर मोन आसा, जोडीचेर मोन आसा, बिझनसाचेर मोन आसा, पूण भुरग्यांचेर मोन ना. हें खरेंच न्हय आमच्या जायत्या जाणांच्या जिवितांत अशें घडटा. जायते जाणां तांकां सर्वेस्परान दिला. आतां मातशें आयकात, तुजी सर्वीस जावं दी, तुजे वेपार जावं दी, तुका जायती गिरेस्तकाय जावं दी, तुका रावपाची सुवात आसों ती, तुजे बाट बेस आसों, तुजे ते शेतां बाटां आसोत, गाडयो अशें सगळें आसोत कडेक, हें तुमी एकठांय करूंक जाता. पूण कुशव्याचें फळ हें सर्वेस्पराचें इनाम तो. एक मनशाचेर मोग करता पळय तो सर्वेस्पर. ताणें कितें दिल्यार बरें, खंयचो तो व्हडतो इनाम अशें तर तें चिंतीत जाल्यार कार काय ती, घर काय, वो शेत विकतें घेवप, मनशाक कितें चड आनंद दीत अशें तो सर्वेस्परान विचित जाल्यार तेजे मनान आयलें तें तुमी कितें जाणो? कुशव्याचें फळ. हें सगळ्यांकीन व्हडतें गिफ्ट वो सगळ्यांकीन व्हडतो इनाम अशें म्हणून सर्वेस्परान मनशाक तें एक इनाम दिवंक चिंतलें. तें म्हणल्यार कितें? कुशव्याचें फळ. आतां तुमकां सांगलें न्हू, सगळ्यो त्यो गाडी आनी व्हडलीं बाटां बेसां, सगळें गिरेस्तकाय, हें सगळें बँक बॅलन्स, व्हडविकाय, हें सगळें तुवें जोडूंक जाता. पूण ह्या संवसारांत तुजें जोडूंक जायना पळय तें. सर्वेस्पर तूं दिना जाल्यार तें कितें तरी आसत म्हणल्यार तें कुशव्याचें फळ. तें फकत सर्वेस्परान दिवंक जाता. तें फकत सर्वेस्पर दिता पळय तो एक इनाम. पूण विचित्र म्हणल्यार कितें? तूं जोडटाय पळय थिंगासर ताजेर तुजें मोन आसा, पूण सर्वेस्पर तुजो मोग करून पळय तुका तो इनाम दिला, ताजेर मोन कोणाचें आसा तुमी सांगात? कितल्या लोकांक ताजेर पडलां तुमी सांगात? दिला त्या भुरग्याचेर कितल्या जाणांचें मोन आसा सांगात? एक भुरगो येयलो आनी म्हाका अशें म्हणूंक लागलो, म्हजें काजार जालें. त्या उपरांत ताणें अशें म्हणलें, म्हजी बायल ती आतां गरबेज आसा, तूं मातशें मागणें कर. हांवें मागणें केलें. त्या उपरांत तो परतून दिश्टी पडलो. हांवें ताका विचारलें, आं बावा, तुवें म्हाका सांगलें तुजी बायल गरबेज आसली, कितें जालें? भुरगें जालें अशें विचारतोस, हां चेडूं जालें थिंगासर पास्टरजी, चेडूं जालें. पूण कशें आसा? आं कशें म्हणून कळना, धाकटुलो पिलो कसो आसा. ताणें तिंगा कितें म्हणोंक जाय आसलें? कोणाचे भाशेन आसा म्हणटा तें? माजराचो पिलो अशें म्हणटा. असल्यांक आनी भुरग्यांची गरज अशें तुमी म्हणोंक जाता? आपल्याच्याच भुरग्याक आतां तो कितें म्हणटा? माजराचें पिल अशें म्हणटा. कोणें केलां तें? कसली लॉज न्हय तें? सारकेंच पिशापण. आपल्याच्याच भुरग्यांक ताजेर मोन आसोना, तांचो ती मोग करिनात, तांचें मोन कितलें निबड जालां तें पळयात. तुमी चिंतून पळयात. आयज म्हजें उतरां आयकतात तीं भावां भयणांनो. त्या दिसा अब्राहमाचें मोन ह्या संवसारांत आसा पळय तें गिरेस्तकाचेर ताजेर नासलोलें. ताचें मोन कोणाचेर आसलोलें? भुरग्याचेर. आयज तुजें मोन कोणाचेर आसा? तुजीं चिंतनां आयज कसलीं? तुज्या भुरग्यांची काय? तांकां कशें पोसूंक जाय काय? तांकां कशीं वाडोवंक जाय काय? तांचे आत्मीक जिविताचेर, तांच्या फुडाराचेर? सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें तांणी चलूंक जाय? सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणें तांणी ती तयार जावंक जाय? हीच तुमची इच्छा काय? जाल्यार तूं मातशें आयक. तुमचीं भुरगीं एक व्हडत्या आत्मीक स्थितीन तीं वाडटलीं, मुखार सरतलीं. पूण आयज जायत्या लोकांचें मोन आनीक खंय आसा? ह्या संवसारांच्या वस्तूंचेर आसा. भुरग्यांचो मोग करप, भुरग्यांक वाडोवप, भुरग्यांक तांची कुयदाद करप, तांकां आवय बापायचो मोग दिवप. मागता तुमी आयकात, ह्या संवसारांत सगळ्यांकीन व्हडतें तें जावन आसा. बापायच्या रुपान आपल्याच्या पुताक मोग दाखय. आवयच्या रुपान तुजे पुताक मोग दाखय. मोग तांचो कर. तें एक व्हडतें, एक बरें जिवीत.
हांव तुमकां विचारता वो तुमचो अनुभव ह्या भाशेचो तुमचो आसा काय? एक बापूय जावन आपले धुवेचो मोग करी ते धुवेक तो आपलो जायते भाशेन तो मोग दाखयतालो. कांयच तेका उणें जावंक तो दिनासतलो. पूण थिंगा कोण तें तुमी जाणा? हो व्हिडियो तूं पळय, तुका सोजमणी मेळटली. ते धुवेचो पळय कसो ताणें मोग केलो. ताचे धुवे सांगता तो वेळ सारतालो. आख्ख्या संवसारांत म्हजो डॅडी म्हाका चड आवडेचो. एक चीट बरयली. म्हजो डॅडी एकदम बरो दिसता. अशें एक चीट बरयली. तो शाणो. मिनूतीन तेका शिकयता. ताका एकदम बूद बरी आसा. काकळुची तो. म्हज्या सांगाता तो वेळ सारता म्हाका जाय पळय तें तो दिता. म्हाका स्कॉलाकूय तो पावयता. म्हाका पळोवन तो एकदम खूश जाता, आनंदीत जाता. एक चीट बरयता. एकदम व्हडतो म्हजो डॅडी. पूण म्हजो डॅडी फोटी मारता. कित्याक तुमी जाणा? शिर्वीस ना ताका. म्हाका खुशाल करूंक आसा अशें म्हणटा. पयशे ना जाल्यार पसून आसा अशें म्हणटा. म्हाका कांयच उणें ना जावंक दिना. पेपर विंगता जायतें वजन तो करता. थकलेलो आसा पूण थकोंक ना तरी म्हाका तो शेवयता. फोटी मारता. तो भुकेन आसोनूय आपणें खाल्लें म्हणटा पूण म्हाजें तो पोट भरता. कांय नासतनाय सगळें आसा ते भाशेन करता. अशें तो करता. तो कितलोय दुखेस्त आसत जाल्यारूय तो म्हाका खुशाल करूंक म्हज्या मुखार तो फकत सदांच आसतोच आसता. म्हाका खुशाल दवरपाक तो जायते कश्ट काडटा. जायती मेहनत तो थिंगा करता. म्हज्या आनंदा पासत तो कितेंय करपाक तयार आसा. आपूण जाय तो दूख काडटा. कसलीय तो फोटी मारता जाल्यार म्हजे खोशे पासतूच ती फोटी मारता. ताज्या मोग तो वांटूंकूच तो म्हाज्या सांगाता जियेत आसा. म्हज्या बापा भाशेन म्हजो मोग करपी ह्या संवसारांत आनी कोणूच ना. मोगाच्या बाबा भयणू आमचे मोदें कोण असलो बापूय आसा काय? सर्वेस्परान म्हाका एक गिफ्ट दिला आनी ते गिफ्टाक हांवें सांबाळून दवरूंक जाय. सर्वेस्परान म्हाका एक बरो चेडो आनी चेडूं दिला. त्या भुरग्याक परतून बापा लागीं हांवें परतून ते बरी एक भेटवणी कशी दिवंक जाय जाल्यार हांवें वावर करूंक जाय. हांवें मेहनत करूंक जाय. हांवें घाम काडूंक जाय. रुपय पयशे आनी गिरेस्तकायेन भुरग्यांचो मोग करप आनी भुरग्यांक मोगान वाडोवप. तांकां बापायचो आनी आवयचो मोग दाखोवप हें जिवितांत चड मोलादीक. पूण आयज जायत्या लोकांच्या जिवितांत ती चिंतात पळय तें एकदम वेगळें. एक दीस एक भयण म्हजे लागीं येयली. पास्टरजी, म्हाका सगळें पिशें अशें म्हणटा. तुका गिन्यान ना, तूं पिशें अशें म्हणटा. कितें जालें भयणी? हांव म्हज्या पुताचो मोग करप तें सारकें न्हय काय? भुरग्यांशी मोग करप म्हळ्यार तें रोंग कोण म्हणटा? नाजाल्यार कितें? घरचीं म्हाका सारकीं पिशीं म्हणटा. भायर आसा पळय तितलो लोक म्हाका गिन्यान ना अशें म्हणटा. कित्याक अशें म्हणटा? हांव आतां शिकलेलें आसा आनी हांव कामूय करतां. पूण काजार जाल्या उपरांत, एक भुरगें जाल्या उपरांत एक आवय कशी म्हजी जबाबदारी. त्या पुताक देवाचे भिरांतीन वयर काडूंक जाय. सर्वेस्पराच्या नांवाक ओकमान जायना जावचें ताका शिकोवंक जाय. कित्याक आवयचो मोग आनी आवयचे बोगर आनी कोणाकूच दाखोवंक जावचें ना न्हू. तूं सारकें सांगता न्हू पास्टर?
वय हें सारकें तें जाल्यार कितें जालें तेका लागून म्हाज्या भुरग्याक वाडोवचें पडटलें म्हणून हांव काम करिना आनी म्हाज्या भुरग्याक म्हाज्यान सारकें तें पळोवंक जायनासलें पास्टर. ज्या भाशेन ताका शिकोवंक जाय त्या भाशेन शिकोवंक जायनासलें पास्टरजी. म्हज्यान ताका ते बायबलाच्यो काणयो सांगूंक जायनासली. त्या पासत हांवें ती शिरवीस सोडली पास्टर. हांव विचारलें तूं कितें कोत्ताय भयणी. हांव एक डॉक्टर पास्टरजी. हांव डॉक्टर पास्टरजी. सकाळीं ताणें सांगें रातचे 10 जाल्या पासून थिंगासर रावचें पडटा. ते दुयेंत आसा पळय तांचें ऑपरेशन करून तांकां देखभाल करची पडटा. एक बरें नांव जोडलेलें पळय हांव दोतोर पास्टरजी. जाल्यार तूं आतां कितें कोत्ताय. एका डॉक्टराच्या रुपान लोकांक तपासणी करचे बोलदेक एक आवय कशी म्हज्या पुताक आवयचो मोग दाखोवचो म्हणून म्हजे नोदरेन तें चड व्हडतें म्हणून अशें हांव सजमलों पास्टरजी. आनी त्या पासत दोतोर जावनय हांवें तें सोडून म्हज्या पुताक आतां मोगान हांव वाडयतां. ताका वाडयतां आनी म्हाजो घोव थिंगासर तो कामाक वयताच. आमच्या घरांत कांयच उणें ना पूण म्हज्या पुताक आवयचो मोग म्हाज्यान दाखोवंक जायना म्हणून तेका लागून दोतोराचें हांवें ती शिरवीस सोडून आनी आतां म्हज्या भुरग्याची देखभाल करता. त्या पासत सगळीं म्हाका पिशे म्हणटा. पास्टर तूं कितें म्हणूंक सोदताय. हांवें ताका म्हणलें तुजे भाशेन आनी दुसरी बरी आवय ह्या संवसारांत ना. बापायनो आवयानो तुमचें कितें. एक ल्हान भुरगें आवय बापायशी तें येता. येवन कितें म्हणटा तूं जाणाय. मम्मी तुजें तें कोबाडाची चावी आसा न्हू. तुजी ती चावी तुवें तें शिरीदोराक दिवंक जाता न्हू. आगो पिश्या शिरवीदोराक आमी कोबाडाची चावी दिनात तुमी जाणा. कित्या पासत. बेजार कोर नाकाय. थोडो वेळ जाल्या उपरांत तें धाकटें चेडूं येवन परतून अशें म्हणटा मम्मी तें कोबडान आसा पळय तें सगळें भांगार त्या शिरीदोराक दिवंक जाता न्हू. तूं कितें उलयताय. इतलें मोलादीक लाखांचो पळय तो किंमत तें भांगर आमी काडून शिरीदोराक. तुका कितें पिशें जाला. रागार जायना काय मम्मी. जाल्यार तुवें सगळें कितें सांगताय. थोड्या वेळा उपरांत मम्मी तूं सदां ऑफिसान वयता आसतना तुजें तें बॅग घेवन वयताय तें बॅग तुवें तें शिरीदोराक दिवंक जाता न्हय. आतां बॅग तें शिरीदोराक दिवपाचें कायदो कित्याक. तितून म्हाजो फोन आसा, तितून म्हाजे पयशे आसा, तितून म्हाजें एटीएम कार्ड आसा, क्रेडीट कार्ड आसा. जाल्यार तें एटीएम कार्ड तूं तें शिरीदोराक दी न्हू. आगो तुका कितें जाला गो. कोबोडाचें चाय दी म्हणटाय, तूं भांगार दी म्हणटाय, सगळें आसा पळय तें बॅग दी म्हणटा. तुजी तोकली सारकी पिड्यार जाल्या काय. तें ल्हान भुरगें सारकें न्हू मम्मी. त्या कोबोडान पयशे आसा न्हू. त्या कोबोडान भांगारूय आसा, एटीएम कार्डाचेर पयशे आसात. तें काडून तो शिरीदोर दिल्यार कितें जालें. जाल्यार तुवें म्हाका कित्याक शिरीदोराक दिलाय. तुमी सजमले काय. म्हाका तुवें कित्याक मागीर त्या शिरीदोराच्या हातीन दिवन गेले. कोबोडाची चाय तूं दिनाय, पयशेय तूं दिनाय, एटीएम कार्डूय दिनाय. पूण सकाळीं तान रात म्हणल्यार म्हाका त्या शिरीदोराच्या हातीन तूं दिवन गेलाय. मामी म्हज्यावन तें एटीएम कार्ड चड मोलादीक. अशेंच न्हय जेन्ना दोळ्यांतलीं दुकां व्हांवतालीं त्या दुवेचे ते प्रस्न न्हू सारके फोडफोडटाले. येस होच तो हो आयचो संवसार. होच तो आयचे आवय बापूय दाखयतात पळय तो मोग. ल्हान भुरग्यांचे प्रस्नाचो ताका उत्तर ना. पोसली आवय. मोग कुंता पळय तो असो बापूय आसोनूय वो नासोनूय कितें फायदो. होच प्रस्न जर तुजी धूव तुका तर अशें विचारीत. कितें मामी. शिरीदोर म्हाका जेवण बरयता. कित्याक मामी. शिरीदोर म्हाका कापडां न्हेसयता. कित्याक मामी. शिरीदोर म्हाजे बरोबर थिंगा खेळता. म्हाका जल्म तुवेंनूच दिलाय. वो डॅडीन त्या शिरीदोरा वरवीं म्हाका हिंगा जल्म दिला. असलो प्रस्न येतोच. आयज मनीस चिंतूंक पडला. तो कितें आशेता तें म्हणल्यार गिरेस्तकाय, पदवी, वस्तू, गाडयो हें आसल्यार अशें बरें म्हणटात. पूण अब्राहम हिंगासर म्हणटा तूं गिरेस्तकाय दिवन कितें फायदो बापा. पयशे इतले दिवन थिंगा कितें फायदो. हें सगलें गिरेस्तकाय दिवन कसलो फायदो. भाटां बेसां दिवन कसलो फायदो. हितून म्हाका खुशालकाय मेळोना. जाल्यार तुका खुशालकाय कितून मेळटा. पूत. म्हाका एक पूत जावो. आवय बापायन तुमकां सजमीकाय मेळटा काय. आयज मनीस
सगल्या पासत तो वेळ काडटा. आपल्याचे बरेपण पासत आपूण तो बरो दिसचे पासत तो कितलोच वेळ आयज काडटा. बरी न्हेसोण न्हेसपाक तुवें कितलो आयज प्रयास कोत्ताय. बरी कार विकती घेवपाक तूं कितली मिनूत करताय. बरी भलायकीक तूं आयज कितले तूं एक्सरसायज करीत आसाय. हांकां पळोवन तांकां पळोवन हांवूय म्हजें एक व्हडतें तसलेंच घर बांदतलो. आपल्याचें एक व्हड घर आसपाक जाय म्हणून कितले चुकी कोत्ताय. कितले जाणांचे तूं रीण काडटाय. ह्या सगल्यावन अदीक मोलादीक सर्वेस्परान तुका दिलां तें भुरगें. ताचे विशीं तुवें कितें केलां. ह्या सगळ्यांकूय एकदम व्हडलें आनी सारकें बरें पळय तें बापाचो रूप तुज्या भुरग्यांक दाखयता पळय तो मोग. आवय जावन तूं तुज्या भुरग्यांक दाखयताय पळय ती तुजी काकूट. पूण आयज कालच्या दिसांनी आवय बापूय आयज पळय ते आवय बापूय ते आपल्याच्या भुरग्यांक दाखयता पळय ते मोग मोयपास म्हणटा तो. तांचे सांगाता पळय तो वेळ सारोंक हो वेळ सारोवप म्हणल्यार तांचे सांगाता तांकां जेवण दिवप ओ तांकां जेवण तुज्या हातानूच भरोवप. हें आयज दिश्टी पडना. हें आयज दिश्टी पडना पळय ताजें कारण ताजें कितें आसा पळय तें तुमी जाणाव. आयज भुरग्यांकीन सुबेज लोकांक आयज भांगराची गरज. भुरग्यांकीन चड आयज मोलादीक जाल्या पळय ती तुजी आंगोस्त्रां. भुरग्यांकीन चड सुबेज आयज पळय वस्तू आनी गाडयो जाय. भुरग्यांचे सांगाता न्हय पूण आयज मौज आनी मस्ती करप तांकां तें चड आवडेचें. चोत्राय दवर असल्या आवय बापायक पळय सर्वेस्परान भुरगीं दिवन तो रडटा आसतलो ओ तो थिंगा दूख धरता आसतलो. पवित्र सर्वेस्परा बापा आयज कितलोच खुरूटांनी लोक आयज एक बरो तो निर्णय घेता. भुरग्यांचो मोग कोत्तले. तांच्या मोग करीत रावतलीं. आमचे वस्तू आमच्यो गाडयो आमचे लागीं आसा पळय तितलें उण आमचो काम आनी आमचें बिझनस. आमी भुरग्यांक मोग दाखोवंक आनी तांकां आमचो मोयपास दाखोवंक आवय बापायच्या रुपान आनीक आमी तांकां दाखोवंक ताचे कडेन व्हरतें. आनीक ह्या संवसारान आनीक कांय व्हरतें न्हू. हें सोत आमी जाणा जावन मोग कोत्ता पळय तसल्या बापायच्या रुपान आनी मोग आनी मोयपास दाखयता पळय ती आवय. ह्या मुखार हांव आसतलीं. ह्या मुखार म्हज्या भुरग्याक सर्वेस्पराच्या राज्या पासत तयार करतली. सर्वेस्पराचें राज वाडोवच्या खातीर तो एक प्रचारक जावप आनी एक सेवक जावप म्हणून ताका हांव भेटयतलें. ह्या भाशेन जे सगळ्यांनी निर्णय घेतलो आसा तांचो निर्णय तूं पुराय करतलो म्हूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.